हांव शिवदास नायक रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मेंबर आणि अशें आमी पिळवण मतदारसंघात भोंवता आसतना डोर टू डोर आमी जे अवेरनेस करपाक भोंवताले पोगो बिजा बद्दल तेन्ना आमकां अशें लक्षांत येयलें की हांगासर एक घराचेर दडेचेर तळप पडोन तेंच्या घराचेर पडलेलें आनी आमी एक व्हिडियो सुद्दां काडलेलो की तुमी जाता तितले बेगीन हांकां कितें हेल्प करची म्हणून तेजेर कोणेच कांयच एक्शन घेतली ना म्हणून आमी आतां स्वता ही तयारी करपाक लागल्या। आमी आतां मशीन हाडला हें आनी हें आतां तळप फोडून तांकां सगळें हें करतलो म्हणून। चल केन्ना पडलेले 5 पडले सकाळचे सकाळ पावता कितके म्हयने जाले 1.5 महिने जालो आनी मागीर तुमकां कोण मदत करपाक येयल्ले कोण येयले सगळे हे सुद्दां येयले हां पंचायतीचे सगळे मागीर? येयले पण गेले मागीर कितें मदत केली आतां इतकी म्हयने 1.5 म्हयन्यान कांय येवना कोणूच येवना करता म्हणून सांगले येवच ना अजून हां 1.5 म्हयन्यान एकटो येवना ना करता करताच करता हय आमदारा कडेन पावयल्ले नाहीच ना. ना न्हू हां पंचांक सांगलेलें हांगच्या हं. हां बरें आमी 3 दिसां पयलीं हो जीपी न्यूजाचेर व्हिडिओ आउट केल्लो आमचो आनी रिपोर्टिंग करता आसतना आमी दाखयल्लें स्पश्ट पण आनी परत आमी तेजे नंतर 2 दिसां नंतर चवकशी केली तेन्ना आमकां आन्सर मेळ्ळें की हांगा परत कोणूच पावलें ना हेल्प करपाक। तर म्हाज्या लक्षांत येयलें की आमचो जो म्हाजो फ्रेंड आशिल्लो पळय शिवदास ताका सांगलें तेजे कडेन मशीन आशिल्लें। आज आमी दिवाळेच्या दिसा सहज असो वेळ आशिल्लो तो आमचो वेळ आमी हांगासर हेल्प करपाक गेल्ले आसा। आमचो शिवदास जे काम करता ते तुमी पळयलां आसतलें तो आमचे कडल्यान जी जाता पळय ती आमी मदत करीत आसा। तो हेच्या फुडें आमचो असो प्रयत्न आसा की जे कोणा कडेन आमी हेल्प आमचो जाता तितलो आमी करीत रावतले। थँक्यू। तुमी कंडिशन पळयताय की कशें आसा तें 1.5 म्हयनो पयलीं तेंची दरड फाटल्यान कोसळ्ळी फाटल्यानच्यान तळप येयले आनी वयर रावले थंय आनी कोणेच पळयलें ना तेंकां। आमचे फाटल्या दिसांनी जेन्ना भुरगे भोंवल्ले हांगा दिनेश येयल्लो गौरीश येयल्लो शिवदास भाऊ येयल्लो तेन्ना तेंच्यांनी हें पळयलें आनी सोमतीच एक्शन घेतली। आतां इतको टायम कित्याक वयता तो कळना आमकां की इतको टायम ते बारीक कित्याक तेंचें घर आसा तें मातयेचें आसा आनी फुगलेली जमीन आसता सदांच पावसांनी दिसांनी आनी ते केन्नाय घराक कितें जावंक शकता। एक तुमी एक्स्ट्रीम विचार कित्याक करना थंय एक सामकें तुमकां विचारता हांव की तुमी एक्स्ट्रीम विचार कित्याक करना की असल्यो गजाली आसा बरें सिरियसली काम करपाक कित्याक सरकार आमी तेंच लावन घडयता कांयच बरें तशें कांयच केल्लें पळयना आमी। हें आतां हे 1.5 म्हयनो तांकां कसो लागूंक शकता कळना आनी हे पंचायतीक सांगलेलें पंचायतीच्यान फुडें आमदाराक सांगलां आसतलें खूब जाणां नाटक करपाक येता खूब जाणां कितें हें सांगपाक येता तेन्ना तेंच्यांनी असले कामा कडेन लक्ष कशें वचना म्हणून तेंचें हें सादी गजाल आशिल्ली एक दीस येवन ब्रेक करपाचें। दिवाळे दिसा आमचे भुरगे हें काम करता रेव्होल्युशनरी भुरगे हें तुमचें डेडिकेशन कळपाक येता। दिवाळी फोव खावपाचे दीस कारीट फोडपाचें आमी जेन्ना देवळान येयल्ले हांगा तेंच्यांनी मुद्दाम ब्रेकर घेवन येयला आनी तें काम करता हांगा।